हांव मनोज नायक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स सरपंचाचो विलेज पंचायत सोडल्याचो आयज स्पेशल ग्रामसभा आसली खास करून आमचे लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटीचो जो प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टा बद्दल आशिल्लो आयज लोकांनी खंय तरी पुराय निशेध केल्लो आसा की दोन्ही आमकां जेटी नाका कित्याक हेजें ऑब्स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हे डिझास्टर लेवलाचेर आसा. आज थोडक्यान सांगपाचें म्हटल्यार 60 लाख वर्साक तेजी हँडलिंग कॅपॅसिटी 60 लाख हँडलिंग कॅपॅसिटी म्हाका शेवणच्या गांवांत जातले काय ना जातले. दुसरो आस्पेक्ट आशिल्लो खंय तरी जो पळय रोड ओवर ब्रीज बाय डबल ट्रॅकिंग जाल्लो प्रपोज जाल्ले कडल्यान आसा तो थंयसर येता तो ताका कनेक्टेड अशा लोकांची मदीं सहमती आसा. तेन्ना 80 मिटर विडथान जेन्ना हो रोड वता तेन्ना खंय तरी हो प्रोजेक्ट ताका कनेक्टेड आसा. लोकांनी सांगलां की आमी डेव्हलपमेंटाचे ओपोज ना सरकाराचे ओपोज ना पूण तो खंय तरी जो आरोपी आसा तो सेंटर ऑफ द खंय तरी दोन एलसीसी भितर घालपाचो एक आमचे कोपरमटेर गेट आसा एक आमचे शाळवण तेचे खंय तरी कन्विनियंट प्लेसीक घालून तो लोकांक सुटेबल जाता लोकांक फिजिबल जाता तसो हो दितलो. जेन्ना लास्ट विका एकूच सांगूंक जाय लास्ट विका आमी आमदार आमच्या घरा कडेन आयिल्लो सगळो लोकांक मेळून गेलो की तुमकां नाका जाल्यार आपल्या नाका तर आमदारान सांगलें आसा तुमकां फुलूय नाका जाल्यार रोड ओवर ब्रीज नाका जाल्यार मदीं घाल्या म्हणल्यार आनी आपूण आसूं पर्यंत आपल्या मरणा वयल्यान तो आपूण हो प्रोजेक्ट वयतलो तर आपूण कसलोच कदाकर करूंक ना ह्या आमदारान रडचेल्लें आसा. आज एकमेव असो जाल्लो आसा रेजोल्युशन सगळ्याचे युनियनस घेतलें आसा की आमकां हो लोडिंग जेटी अनलोडिंग जेटी प्रपोज केला हेजो पुराय लोकांनी निशेध केल्लो आसा आनी जो रोड ओवर ब्रीज आसा तो खंय तरी सेंटर मदीं घालचो ह्या लोकांचे आयज ठाम पाठिंबा आसा. आतां हे प्रोजेक्टाचे खंय झाडांची कत्तल जातली म्हण थोडे आयकुपाक येयलें ते हेजी कितें तथ्य आहा. आयज तर आमी पळयता एक म्हाका शाळवण होडरच्या गांवांत एक तो पठारा हिलिया पठारा तो आमकां दिसता तो रोड ओवर ब्रीज तो आसा आनी थंयसर फूल ऑफ द बायोडायवर्सिटी एक्झिस्ट आसा फूल ऑफ द ट्रीज आसा आमचे बारीकशे शिश्याचे सगळे अशे कोंकणीन भितर म्हणटा तशी सगळीं झाडां थंय एक्झिस्ट आहा. आयज आमी पळोवपाक गेले की आमच्या गांवचे भाव आमी भोंवून गेले ऑलमोस्ट सगळे झाडांनी ते नंबर घातला मदली झाडांनी नंबर घातला फ्रॉम द शाळवणा टू द वॉरर जाय जाल्यार आमकां 500 झाडांचे नंबर मेळटा मदली नंबर घालूना ते नंबर ऑफ ट्रीज कटींग वयता पयलीं सुवातेर एक बायोडायवर्सिटी इफेक्ट जाता. आनी आमी पळयला सेकंडली की केरला गांवांत वायनाड जाता तो वायनाड जावन ते डी इरोजन जावन ते कंप्लीट कोलॅप्स जावन गांवांत बुडटलो हे जालें हें सिद्ध आसा हे सरकारान हेजे पळय खात्री घेवची वेदर हेजे कन्विनियंट कसो आहा लोकां मदीं कन्विनियंट त्या लोकांक सरकारान मागणी आसा. तो हाका लागून गेल्ली 2 प्रपोजल आसले जे इसी क्लियरन्स दिल्या जेटीक शेलवण एंड हॉडर दिना तारखेर त्यो कॅन्सल करच्यो म्हणून आनी जो 25 मिटर रोड रेल्वे ओव्हरब्रीज तो प्रपोज केला तो 25 मिटर रोड तो स्क्रॅप करचो आनी खंयच्यानी अल्टरनेट दिवचो. आतां प्रपोजल पास जालें प्रपोजल आमी धाडला तो स्क्रॅप करून धाडला डिसिजन घेतला आनी आमी न्यू प्रपोजल अल्टरनेट तांकां सजेस्ट करतले. आयज लोकांनी एकठांय जालें तेणी रेजोल्युशन कितें घेतलां जो जेटीच्यो ते सगळी परमिशन कितें दिल्या ती कॅन्सल करची आमी दिले जाल्यार आनी हो तो न्यू वर्रा कितें केला पळय जेटीची की तुमी एनजीटी वचून कॅन्सल हेतून पंचायत तुमगेले मेंबर्स आमचे 7 मेंबर आमच्या लोकां वदन आसा आनी कोणाकूच म्हणजे 7 मेंबरां भितर कोणाकूच हो प्रोजेक्ट नाका आनी आमदारान सुद्दां म्हणलां जेटी मायनींग कितें हें जाता केव्हूय नाका म्हणलां. तुम्ही लोकां बरोबर आसा लोकां बरोबर आसतले आनी वचून 5000 झाडां मारपाची तेणी म्हणलां हांव नको तो कोणूय येवन कसलीय फॉल जाली कितें करता 5000 हांवेंच पळयलें ना 5000 म्हणटा तो म्हणटलो आनी आमी आयकतले अशें ना स्वता पळयलें जाल्यार म्हाका कळटलें न्हू. एक्चुली तेतून फक्त मँग्रो आनी हें आहा कितें माड आसा आतां झाडांचें कितें घातलां तो पर्सनल वचून येयलो आसतलो. आतां ते म्हणलें की जेटी जे रोड आसा ओव्हरब्रीज आसा तो दुसरी सायडीन व्हर म्हणटा तितून कितें हें जालां राजी जाल्या लोक तेतून आतां शेत आसतलें आतां दुसऱ्या वदां व्हर म्हणटा तेतून आतां पळय ते सायडीच्यान आतां ओव्हरब्रीज वयता तो कित्याक म्हूण प्रपोज केल्लो ह्यो आमदाराच्या मतीन कितें आसलेलें हे सायडीन आहा ते गेल्यार लोकांची घर वयता अंडरपास केल्यार तेतून उदक पडटा आनी हो एक्सेसेबल रोड कोणी दिता आतां करूं शकता थिंग प्रपोज तो ऑलरेडी एक दिनाराची थिंगा हें आहा प्रॉपर्टी तेणें विलिंगली दिला कित्याक लोकांकूय बऱ्या पडटलें आनी आपणाकूय कडेन बऱ्या पडटलो अशें तेजें हें आसतलें. आतां तो कितलो मिटर तो ओव्हरब्रीज कितलो मिटर आसा. ओव्हरब्रीज रोड आतां पळयल्ल्या प्लॅना पळयल्या त्या प्रमाणे 25 मिटर आहा रोड हो 4 लेन रोड म्हळ्यार हाल्या मायनिंगूय जाली जाल्यार लोकांक त्रास जावची न्हू म्हणून म्हळ्यार लोकां खातीर आसा काय ते आतां आमी दिल्ले लोकां खातीर म्हण दिल्लो लोकांक एक बेनिफीट कित्याक पंचायती कडेन गव्हर्मेंटा कडेन एक्सेस जावं एक्विशन करपाक पयशे ना आतां थ्रू आमदारान रेल्वे मार्फत एक स्किमी अंडर तो करपाक घेतलो दिसता. पूण आतां मुखार तो तुमी जावपा दिवपा तो करपा दिवपा ना आतां पूण एक म्हाका कितें जालां हेच लोक आयज ग्रामपंचायत येयले ते आनी एक 10 वर्सां परत येतले ती डबल ट्रॅक जावन तो गेट बंद जाली न्हू हेच लोक परत येतले त्या वदान त्या टायमाचेर हांव आसतलो काय आनी कोण आसतलो आमदार आसतलो म्हाका खबर ना कित्याक एक पाटी तो रेल्वे डबल ट्रॅक जालो तो एलसी बंद जाल्यो लोकांक त्रास जातलेच तेका लागून आमी म्हणलां पळय हो ब्रीज अल्टरनेट खंय तरी दवरया हो बंद करया मरे खंय तरी जावो ते समजें नाका म्हणटाले. पण आतां दुसरे कडेन ऑप्शन दुसरो ऑप्शन केला कित्याक आमी एक फावट आमदारान सजेस्ट 2-3 सायट सजेस्ट केल्या
तो आज जे ग्रामसभा मिटींग जाला तेतून आमी सांगला की जी एक खंय 2011 खंय तरी एक एनओसी दिल्ली त्या टायमार मायनिंग चालू आसलें तेन्नाचे सो ते जेटीचें एक्सपान्शन करता आसतालो सो तें आतां रिवोक करपाचें म्हणून सांगलें तेणी तेजें आमकां कांय आत्तां पत्ता ना की कित्याक दिल्ली कशी दिल्ली मिटींग घेवन दिल्ली कशी दिल्ली एनओसी कांयच खबर ना सो हे कुडचड्यार सिमिलर स्ट्रॅटेजी जाल्ली खंयचे तरी रिपेर लायसन्स काडून थंय व्हडली कोला जेटी करपाक सोदता हांगाय त्यांनी खंय तरी पन्ने खंयचे तरी जे आयन ओरा टायमार जे कितें आसलेलें तेजें हें करून आतां हांगा व्हडलें एक्सपान्शन करपाक सोदता आनी 80 मीटर रोड वायड करपाक सोदता सो आतां तें रिझोल्युशन घेतलां की जी पयलीं जी एनओसी दिल्ली ती लोक म्हणटा की हांगा कांय ग्रामसभा मिटींग जालना कांय जालना म्हणटा की भायल्या भायर दिल्ली म्हणून कोणाक खबर ना सो आतां रिझोल्युशन घेतलां की खंयचीच एनओसी दिवची न्ही म्हणून विदावट एनी ग्रामसभा मिटींग एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट हें जाले शिवाय आनी आतां ते पयलीं मिनिट्स उलयता पयलीं एनओसी दिल्ली ती रिवोक करपाक सांगलें आतां ताका लागून ते पयलीं एनओसी कोणाक कांयच आयडिया ना की कितकोन दिल्ली ती तुका दिसता की पंचायत भितुरा पंचायतीन एक्चुअली कितें ह्या पंचायतीचेर आमी कितलेशे इश्यू घेतल्या हांगा ते मॅसिव्ह करप्शन चलता आनी सांगपाची गरज ना तुमकां आमी ऑलरेडी एक इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची केस जी आसा ती आमी 4 ते 5 वर्स जाली फायट करता तुमीच लास्ट टायम सरपंचा विचारलो तेणी सांगलेलें की 15 दिसां भितर डिमॉलिश करता म्हणून अजून डिमॉलिशन जालें ना तेजे नंतर आनी एक ग्रामसभा जाली आनी तेजे नंतर आनी 15 दिसां टायम दिलो अजून जालो ना ओके सो पंचायत इज डुईंग ऑल सच थिंग्स तातूंत कांय डावट ना बट हें जें आसा पोल जो आसा तो एक्चुअली इट इज अफेक्टींग अ ह्यूज पॉप्युलेशन ह्यूज म्हणजे अख्ख्या गांवाक फूल इफेक्ट जाता 500 किलोमिटर एरिया भितर सो हांकां मातशी तरी सेन्सिटिविटी दाखोवपा जाय आसली की हांगा तें कितें भोपाल गॅस ट्रेजेडी जालो तशें ट्रेजेडी जावन लोक मरतले म्हणून ते न्हू आतां थंय म्हणलें की 4 तरेचे लोडिंग आनी अनलोडिंग जातले सो कितें कितें तें 4 तरे प्रॉब्लेम कितें सांग तुमकां जेन्ना जो डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्ट पास जाल्लो जेन्ना ममता बॅनर्जी रेल्वे मिनिस्टर आसली तेन्ना एक डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्ट पास जाल्लो हांगा गोंयांत सो तेतून भितर तेणी कितें केलां की मार्मागो पोर्ट जो आसा तेतूंत 4 कॅटेगरीज दिल्या एक फर्टिलायझर दिलें तेणी एक कोल दिला एक आयन ओर दिला आनी एक खंयची तरी कॅटेगरी आसा तें याद जायना सद्या सो ह्या 4 कॅटेगरीजां भितर 4 कॅटेगरीज तेणी ट्रान्सपोर्ट करपाक लायल्या म्हणजे ते एक्चुअली दे आर रेप्लिकेटींग दॅट मॉडेल टू एवरी जेटी इन गोवा आतां प्रॉब्लेम कितें आसा की एक हजार्डस कॅमिकलाचो एक कॅटेगरी आसा तेजी स्टोरेज डिस्पोजल हें आतां हें कितें करता गोंयांत जे हजार्डस कॅमिकल आसा आतां पोल जो आसा तो हजार्डस हितून भितर येता कॅमिकलां भितर सो ते हजार्डस कॅमिकलांक गोंयांत वेगळे वेगळे कडेन हाडपाक सोदता सो प्रॉब्लेम जातलो सगळ्या लोकांक सगळे हेल्थ इश्यूज जातले पोल्युशन वाडटलें भरपूर प्रॉब्लेम जातले पोलाचे आतां रिझोल्युशन घेतलें सगळें आतां रिझोल्युशन घेतलां की ते पयलीं कितें जर तेणी आयन ओरा लागून नाल्यार आनी कित्याक लागून जर दिल्ल्यो त्यो रिवोक करच्यो म्हणून दिल्यात आनी फर्दर खंयच्योच एनओसी दिवची न्ही म्हणून